मंगलम मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भटकळ कामाक्षी ऑटो सर्व्हिस ताचे एक सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्तानं नागेश मोहन भट्ट हाणे आमकां कळकळी जावन गेलो 2-3दा ताणें विनंती केल्ले की स्वामीले हे पादस्पर्श हांगा जावका आनी आम सर्वांकय स्वामीन आशीर्वाद करका म्हूण घेवन ताणें विनंती केल्ले। 2-3 पंता समयाचे हे केले की मुखाविले दिवसांत तूं जतवे मुखार खंयचे हांगा लागीं कार्यक्रम आसता मे म्हयन्यांत जावं जतवे अशें न्हू तूं एक हे केलें। कडेन ताण सांगलें म्हळ्यार एप्रिला पयले जाल्यार बरें आशिल्लें। मागेले आनीक भाव गिरीधर तागेले तो उपस्थिती आसतनाची कार्यक्रम जाल्यार एक बरें जाता आशिल्लें अशी एक्सेट्रा म्हूण घेवन लास्ट पर्तगाळी वचचे पयले हांगा येवन घेवन वचचें म्हूण घेवन एक निश्चय जाले। योगान आतां ताणें सांगलें की आमगेले पेट्रोल बंकाक 4 स्वामेले म्हळ्यार आमी 2-4 जाले ताजे पयले 3 स्वामेले हांगा आगमन जालें पाद्यपूज जालें उठूची ताणें सांगलें। किंतु औंदू वर्साचे ना हे सुवर्ण महोत्सवाचे विशेषत कसन की म्हळ्यार हे पेट्रोल बंकाक रामदेव वीर विठ्ठल सहित जावन स्वाम्यान येवची तशी जालें। म्हळ्यार ते सुवर्ण म्हणल्या हाका कसन एक महोत्सवाक कसन एक कल जावका ते कला देवाले एक अनुग्रह आनी स्वामीले एक उपस्थितीन तांगेले सुवर्ण महोत्सवाक प्राप्त जाल्या म्हणून आमी लेखता म्हळें। तदनंतर डेट्स चेंज जाले। आजी देव सहित जावन घेवन आमी हांगा आयिल्ले आसाची फाल्यां मे बी आमी भटकळांत थंय मुक्काम आयल्यार देवाक घेवन गेले येवचें जाय नाशिल्लें सोम मात रेवयत आशिल्लें। किंतु योगान आजी देव आनी स्वामी भट्ट सहित जावन घेवन येवचें तशी एक अवकाश जाले। दुसरेच आमी केन्नाय सांगतात जावं चुटू बऱ्याकाची म्हणून प्रती पंत आमी सांगतात की खंयचेय एक कार्य जावं तें जावं चुटू बऱ्याकाची म्हणून। सो आनी मुखार मुक्काम जाल्यार आमी हांगा येवत आशिल्ले। किंतु आज आमी उलयतना पेट्रोल उलयत आसाची आज आमी उलयतनाची पेट्रोल उलयत आसा। सो तुमी थोडे कन्फ्यूज जातले न्ही पेट्रोल उलयत वे कशें न्हय कितें कशी उलयत की म्हळ्यार आमी हांगा आयले लक्ष्मी पूजन केलें कडेन तांणी एक हरशीची तांगेले प्रोडक्टा बद्दल एक साणशी एक माहिती पेट्रोल आयले फुडें आमी कशी चेकिंग करताची कशी प्रोसेस उरता कशी स्टोरेज करताची कसं पॅरामिटर्स आमी पळोवंक घेताची म्हणून उठून तांणी दाखयत आशिल्लें। सो फस्ट तांणी आयकतना थंय पेट्रोल दवरिल्लें आनी कसं तें हायड्रोमिटर फस्ट तांणी चेकिंग करताचें मस्तीतलें आसा टेम्परेचर हायड्रोमिटर आहे। सो फस्ट कसं की म्हळ्यार तांगेलें हायड्रोमिटर चेक करचें। सो हायड्रोमिटर चेक करताना एक संख्या कसकी तांणी हें केलतना 741 आयले। आमी 4 पंत विचारले करेक्ट खंयचे करेक्ट सांग म्हणून ना 741च करेक्ट म्हणून हायड्रोमिटर चेक करताना एक रिडींग येता ते रिडींग कसं आहे म्हणून सांगताना 741 म्हणून आयलें। वापस सांग मरे कितले म्हणून 741 सांगलो। उठा आमी 4 पंत विचारले ते संख्या ग्रहण करून हांगा आयले तेन्ना आमगेले चाल जाले आईची तीची कसं न्हय हां 12 आसा आनी 741 ऍड केल्यार कितले जाले 74 आनी 1 केल्यार कितले जाले 12 जाले। म्हळ्यार 12 तिथीकची स्वामीन हांगा येवका म्हणून पेट्रोल वयतेची उलयत आसा म्हणून आमी तुमकां सांगिल्लें। तर पूण आज आमी उलयतना आज पेट्रोल वयके उलयत आसा 741 म्हणून घेवन आयले 12 संख्या जाले आनी आयच्या दिसाक 12 तेही 12 आणि त्या द्वादशीक हरी दिनಕ್ಕೆ मरु दिनಕ್ಕೆ समानवाद मತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವು म्हणून सांगितला। सो तसले एक दिवसाक द्वादशी तिथीकची स्वामी हांगा तागेल पेट्रोल बंकाक येवची तशी देवान अनुग्रह केला। म्हणजे आम तेन्ना कळ्ळें ओ आज पेट्रोल वयके उलयत आसा म्हणून आम त्यातून तांकां विचारलें करेक्ट सांगा रिडींग म्हणून
सो तांकां कळना कसल्याक विचारतासाची स्वाम म्हणून किंतु आमगेल प्लॅनिंग तेन्नाची चाल जाला द्वादशी तिथी रिडींग उठो ऍड केल्यार वयके 12 संख्येत आसा त्यातून आजी देव वयके उलयत आसा आमगे न्हू तेन्ना आमकां दिसून आयलें म्हळें. तिसरेचे कशें की म्हळ्यार हांगेले म्हालगड्यांक आमी काय पळयलें नाची म्हळ्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी काला तुलेनाची हे एक अनुग्रह तांकां प्राप्त जाल्लो आसा. आमगे म्हालगड स्वामी हांगा येयल्ले आसाची तांणी पादपूज घेतिल्लो आसा आशिर्वाद दिलेलो आसा. आज एक आमकां एक शिष्यांक एक संतोश केन्नाय कशें की म्हळ्यार एक चेल्ल्याक आपल्या बापसून कोणाक तरी चार बरें केल्लें आशिल्लें आसल्यार ना बर जालेलें आसल्यार ना कोणें तरी सांगलें तुगे बापसूल निमित्तान आज म्हाका बर जालें म्हळ्यार तेन्ना एक चेल्ल्याक एक संतोश म्हागेल बापसूल निमित्तान ताका बर जालें. तो तोंड भरून सांगतास न्ही की तुगेल बापसूल निमित्तान म्हाका बर जालें हांव कश्टार आशिल्ताना तुगेल बापसून कसकी म्हाका सहाय केलें तुगेल बापसूल निमित्तान म्हाका बर जालें म्हणटना चेल्ल्याक एक संतोष पुरो म्हागेल बापसूल उडगास करून घेवन म्हागेल बापसूल निमित्तान ताका एक बर जालें म्हणटा न्ही तो म्हळ्यार तेणे एक चेल्ल्याक एक संतोश येता. तशें आज आमकां एक संतोष कशें की म्हळ्यार आमगेल गुरुवर्य स्वाम्यान हांकां एक आशिर्वाद केले निमित्तान तुमकां एक बर जालें म्हळ्यार कितें रे आमच्या एक शिष्यांक एक संतोश की आज मोहन भट कुटुंबाक ना नागेश भटाल कुटुंबाक आमगेल गुरु स्वाम्यान आशिर्वाद केल्ले. आज त्या आशिर्वादा निमित्तान तांकां बर जालें म्हणून आमकां सांगताना आमकां एक खुशी आमगेल गुरून आशिर्वाद केल्ले निमित्तान हांकां एक बर जालें म्हणून. सो तशी आयच्या दिवसाक एक संतोषाचे अभिमान जाता आसा. तशीच जिवनांतू खंयचेही संकल्प केल्यार मात्र जायना ताजे मागची मस्तीतले प्रयत्नांनी लागता. तर पूण एक श्लोकय सांगताची की उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः म्हणून सांगिल्लें आसा. हाजें तात्पर्य कशें की म्हळ्यार तुमकां खंयचेय एक कार्य जावका बा कसलेंय तुमी एक कार्य करता जाल्यार तुमी प्रयत्न करता ताजे बद्दल उद्यम करता ना जाल्यार खाली मनोरथ करून गेले हांव एक हे कर काम नाशिलो हांव अशी कर काम नाशिलो खाली मनोरथ दवरून घेतल्यार तुमगेलें कार्य परिपूर्ण जायना. तुम्ही प्रयत्न केल्यार मात्र तुमगेलें कार्य परिपूर्ण जाता म्हणून सांगलें. ताका उदाहरण दिताना नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः म्हणून सांगलें. एक जंगलाक राय म्हळ्यार कोण सिंह म्हणून तुमी सांगताच. जंगलाक राय जावन आसले अरण्याक ना जाल्यार एक रानांतू राय जावन गेलो सिंह आसा किंतु सिंह खाली बसलावे हांव हे अरण्याचो हांव रायो म्हागेल्या तोंडाक डायरेक्ट मृग येवका म्हणून तो खाली बसलावे ना. तो अरण्याक राय जावन आसल्यार वयतेची तागेलो पोट भर का जाल्यार तो धांवका आनी त्या मृगा ताणें मागशी लागून गेलो त्या मृगा धरून गेलो ताणें तागेलें पोट भरून घेवका. हांव हे अरण्याचो रायो म्हागेल्या तोंडाक डायरेक्ट मृग येवन बसता म्हळ्यार जायना. तातूंत तेची सांगिल्लें नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. खंयचेही मृग डायरेक्ट जावन गेलो ते सिंहाल तोंडा वतना या तुका पोटा भूक लागला हांव डायरेक्ट वता म्हणून घेना. सिंह वयके प्रयत्न करता तेन्ना ते मृग ताका प्राप्त जाता. त्या निमित्तान तो राय असो ना जाल्यार हे पेट्रोल बंकांत अशें तसले एक व्यक्ती असो उट्टू लोकान यजमानान वयके प्रयत्न करता तांणी गोवोरमेंटाले की तांगेले चालू उरका आनी हांगा तांगेल जीवन चलका म्हळ्यार कितें 12 तास 10 तास तांणी वयके घोळका. अर्थात तो रानाचो सिंह असल्यार वयकेची ताण वयके धांवका आनी मृग असल्यार वयकेची ताणेही धांवका. व्यत्यास कसान की म्हळ्यार सिंह म्हागेल पोट भरका म्हळ्यार कितें धांवता आनी मृग म्हागेल प्राण राखता म्हळ्यार कितें तो धांवता म्हळ्यार धांवचें मात्र चुकिल ना. दोन्ही लोकांक धांवका एक ताणें जीव वांची कितें तरी धांवका नाजाल्यार म्हागेल पोट भरका म्हळ्यार कितें तरी धांवका. सो दोगी लोकांक प्रयत्न मात्र चुकिल ना. सो यजमान उरो कार्मिक वर्ग उरो दोन्ही लोकांना प्रतिनित्य प्रयत्न करता म्हणल्यार चूक ना. दुसरेच कसन की म्हळ्यार आतां हे उठोवची आयकलतना मोहन भट्टाक आमी काय पळयलें ना किंतु वक्तव्य आयकल फुडें ना तागे कॅरेक्टर कशी आसली म्हळ्यार कोण आयलें. सत्यवान आशिल्लो निश्ठावान आशिल्लो परिशुद्ध कसन आसा. आजकाल मिक्सिंग आनी जावचे सामान्य
किंतु तागेला काल आणतो तसल खंयचेही जायनाशीची त्या विश्वास कसा नसा आज वेगळ्या 50 वर्षपर्यंत तांडून घेऊन हाडेल तसल व्यक्ती म्हणून गेलो आमका कळणे नाही. आमगेले एक शाळेंत एक क्लासांत बशिरतना टीचरान एक विचारले कसन की म्हळ्यारी 2 ऑप्शन दिता, एक न्हय आणि एक बाय. ह्या 2 हांतू खंयचे एक तुम्ही चूज करता, खंयचे एक आयकी करून घेवका. एक तुम्ही बाय म्हणका, एक ना तुम्ही न्हय म्हणका. बट तुम्ही कसने एक चूज केल्यार ताजी मागची रिजन एक दिवका म्हणून सांगे. सो चवडू उठू लोकांना एकाग्रतेन ऐकून घेनो एक 50 भर चवडू आशिल ना. आतां तुम्ही हांग बशील आसा तुमकां बाय जावका की न्हय जावका की म्हणटाना त्या क्लासरूमान तशिले प्रत्येक चवडूवान कसन चूज केले की म्हळ्यारी आमकां न्हय जावका म्हणून घेनो चूज केले. प्रत्येक लोकांना न्हय जावका म्हणून चूज केले. एकल्यान मात्र बाय जावका म्हणून घेनो ताणें चूज केले. तेन्ना त्या टिचरान विचारले रिजन सांग का म्हळें. तर तूं उठू चवडू म्हाका रिजन विचारतना कोण कोण न्हय म्हणून घेवन चूज केले. तुम्ही उठू लोकांना न्हय कित्याक चूज केले, तुम्ही बाय कित्याक चूज केले ना म्हणून अशें विचारतना ते उठू स्टुडंट्सान कसं सांगता म्हळ्यार न्हय म्हळ्यार मस्त व्हड, बाय म्हळ्यार मस्त सान. सो न्हय मस्त व्हड आशिल्ले निमित्तान न्हंयत तूं उद्दां उरता कायम, केन्ना आमी वचेत, न्हंयत आमी स्नान करेत, न्हंयत आमी आयदन धुवेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा उठू सांगून गेलो. उठू लोकांना एकच की न्हंय व्हड आसा, न्हंयत उद्दां केन्ना वळत उरता, आमकां कसण्याची थंय स्विमींग करचें जाता एक्सेट्रा हे त्या उठूची मस्त हे म्हणून उठू सांगून उठू लोकांना न्हंयची जी अत्यंत म्हत्वाचे म्हणून उठू लोकांना सांगलें. टिचर आश्चर्य जालें कसं की हांणी उठू लोकांना न्हंय चूज केले बद्दल आश्चर्य ना, तूं बाय कशी चूज केलें म्हळ्यार आश्चर्य आशिल्लें. खंयचें कारण म्हणजे टिचराल मनांत तसं की म्हळ्यार उठू लोक न्हंयची चूज करता म्हणून टिचरा मनां आशिल्लें. बट हाण मात्र अचानक म्हाका बाय जावका म्हणून सांगताना तेन्ना टिचरान विचारलें तूं बाय कितें चूज केलें, तुका दिशिल्लें हांवें न्हंय व्हड उरता, कायम उद्दां उरता, थंय वचून घेवन स्विमींग आनी करचें जाता, मस्त लोक आयदन धुवताची एक्सेट्रा एक्सेट्रा तुका दिशिल्लें हांवें. दिसलें किंतु ताजे किंता बरें बाय म्हणून घेवन म्हाका दिसलें म्हणून सांगताना रिजन कसं न्हय म्हणून विचारताना न्हंय केन्नाही वयर सकल येता. केन्नाही पळय ऊर्ध्व देशे वृष्टिमान अधो देशे नदी पुरात म्हणून घेनो एक तर्कांत येवचे तसले एक संदर्भ. आता वयच्या देशांतू खंय तरी आता घाट माथ्यावर उद्दां भरले, पावस आयले म्हळ्यार सकलच्या देशांतू उद्दां भरता. त्यातून गेरसोप्पा डॅमा लागीं तुमकां न्ही उठू कळता वयर चड पावस पडले म्हळ्यार सकल हांगा डॅमांत उद्दां चड भरता. तुमी केन्ना पळयलें उरताले ना डॅमा उद्दां सोडता हांगा चड उद्दां चड एकदम शरावती फुगून बसता. उद्दां हांगा पडली पावस हांगा पडली पावस पडेल वयरी उद्दां भरील हांगा. सो तशीची तो चल्ल कसं सांगता म्हळ्यार न्हंयच उद्दां अशें पळय सकल तुल्यान वयर वतना न्हंयच उद्दां केन्नाही वयर तुल्यान सकल येता त्या म्हाका नाका म्हणटा. कशें नाका रे वयर तुल्यान म्हाका जिवनांत तूं सकल तुल्यान वयर येवका ना वयर तुल्यान सकल वचचें म्हागेले मनांत ना म्हणून तो सांगता. तशीची मोहन भट्ट तो 3rd स्टँडर्ड आणि ताजे वयर कसं नाही ताणें शिक्षण घेतलें ना, व्हड कसं साधन ना, PhD डिग्री ना, डिग्री वैके ना, 10th वैकेची कसं नाही तागेले हे ना, किंतु ताणें परिश्रम करून सकल तुल्यान वयर आयले तसल व्यक्ती म्हळ्यार तो आमगेलो मोहन भट्ट म्हणून सांगचें येता. कडे इतले करा आपलो तो चलो ना. ताण आनीक विशय सांगले की म्हाका कित्याक न्हय वयर तुल्यान सकल ओके प्रॉब्लेम ना मॅनेजेबल, किंतु न्हय कसन की म्हळ्यार न्हंयची लागीं आमी वचका. ते लोकांक कसं जाता चड पावस येतना न्हंय तुमगेल्या घरा येता, उद्दां चड जाले नांचेले तुमगेले न्हंयचे लागीं घर आनी आसलें म्हळ्यार देवस्थान आसलें म्हळ्यार न्हंय सुद्दां खंय येता घरा भितर येता. तुमी न्हंयचे लागीं वचका म्हणना न्हंयचीच ही तुमगेल्या घरा भितर येता. किंतु बांय तशी न्ही, कितलेय पावस येवो कितलेय हुंवार येवो केन्नाही बांय सुद्दां असं पळय त्या घरा भितर केन्नाही येना. केन्ना तुमी पळयलें वे कितलेय जोर पावस येवो कितलेय रेकॉर्ड पावस आयल्यार वैकेची बांय सुद्दांचे लेवल थंय उरता वयर पर्यंत येता, किंतु उदकून गेलो भायर केन्नाही येना. अर्थात न्हंय सुद्दां
केन्नाही मध्ये मध्ये तुमगेल घरांत येवचे तसले संदर्भ येताले किंतु बायन सुद्धा केन्नाही तुमगेल घरांत याना. अर्थ कसं नाही म्हणताना केन्नाही लोक बायचे कडे वताच, बाय केन्नाही लोकाले कडे वतना. न्हय केन्ना तरी चुकून अस पळय लोकाले वता, किंतु बाय केन्नाही असं पळय ते कोणालेगी वतना, लोकांची तागेल कडे येवची तशी जाता. त्यातून प्यासा कुएं के पास जाता है म्हणून एक हिंदी प्रोवर्ब असा. कोणाक ताण लागले तो ते बायचे लागी वत बिना बाय तागेले लागी याना. तशीची त्या व्यक्तीन कसन म्हणकी म्हळे चल्ल्याना मागेले जीवनांतू लोकांना मागेले येवका बिना हांव लोकाले वची तशी मागे जीवन जावचे नाका म्हणून तान अशी तागेले आलोचन लोकांना मागेले येवका हांव लोकाले वतना. तशीची हे पेट्रोल बंक कशी म्हळ्यारी मोहन भट्टा पळोवंक लोक येत आशिल्ले. हा तागेले गाय म्हळ्यारी परिशुद्ध म्हाका हे पेट्रोल बंक पेट्रोल मेळटा म्हणल्यार विश्वास. तागेले गायले म्हळ्यारी खंयचे रितीरी डीलर्सांक की ना बाकी कस्टमर्सांक की खंयचे रितीर मोस जायना म्हणल्यार तांचे कोणाक पळोवन आयले, मोहन भट्टा पळोवन आयले. मोहन भट तांगेले गेलना तू येवका रे, तू मागेले पेट्रोल घेवका, तुम्ही मुकाबील तुला हांगाय घेवन गेल तवा गेलना, तुम्ही जाऊन मागेले घेवका म्हळे हे तागेले गुण हे हांतो आमकां पळोवन मेळटा. तिसरे ताण आनीक चेल्ल्यान कसन सांगले की म्हळ्यारी म्हाका न्हय कितें नाक की म्हळ्यारी न्हय वयर तुल्यान सकल येता. दुसरे चड पावस आयले म्हणटना हेची न्हय तुमगेल घरा येता. तिसरे आनीक वायट गुण कसन की म्हळ्यारी न्हय सुद्दां गोड उरता. बट केलो पंत कसन जाता की म्हळ्यारी हळद 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 केलो पंत कलमश जावन गेलो खंय वता की म्हळ्यारी समुद्रा वचून वचून आशिल गोडसाण वेके हे करून गेलो तो वेके मिठशी जावन गेलो वता म्हणून सांगले. बट बायन सुद्दां आस पळय ते केन्नाही आरंभातुल्यान गोड उरता आणि अंत्य वैकेची गोड उरता. तशीची मोहन भट आरंभात साणपणांत वैकेची गोड आशिल्लो आणि आत्वैके तागे जीवन पर्यंत तो गोड आशिल्लो. अर्थात कसन की म्हळ्यार खंयचे रितीरी पेट्रोलांत मिक्सिंग जावो ना आनी कसले तरी जावो हांगा इन्सिडेंट जाले. ते इन्सिडेंट जाता ताण कसन सांगले की म्हण हांव हांगा उपवास सत्याग्रह करता बट हांव कसले काम करना म्हणून ताण सांगले. हेचीची न्हय ते गोड आशिल्लो सोड गेलो मिठशी जावेता, किंतु मोहन भट गोड आशिल्लो मिठशी जायना म्हणले हे तागेले गुणान तो आमकां पळोवचेक मेळटा. सो अशी एक व्यक्तीक पळय ना जाल्यार वेगळीची केलो वक्तव्यांतू त्या व्यक्तीले कॅरेक्टर कसन आशिल्ले पळोवन घेवन वता. तसले एक व्यक्ती माविन कुर्वेतुल्यान भटकळाक येवन गेलो. भटकळांतू ताणें हे धंद्याने आरंभ करून आज हे 50 वर्ष परिपूर्ण जाता म्हळ्यार एक व्हड साधना केली तशी जाल्ली आसा. मुखावेल दिवसांतू अशीची सर्व लोकांले आशीर्वाद हांकां प्राप्त जावका. आतां ताणें चेल्ल्यान मस्त लोकांना नांव सांगलें की आज इतले लोकांनी सहकार केले, हे केले ते केले. आमी सांगले प्रयत्न करता वय, किंतु प्रयत्ना मागची देवालो अनुग्रह वैकेची अत्यंत म्हत्वाचे उरता. आम्ही ते एक एक नाव अशी पळयत आसताले आयकत आशिल्ले तशी ग्रहण करत असताना ते एक नाव आयकले रे पळय हांगा जाग कोण वासुदेव के कडे रे पांडुरंग नायक के, लक्ष्मण पै लक्ष्मण तुमगेले बालकृष्ण पै बालकृष्ण कामत, मंजुनाथ, गुरुराज, गणपती असले नाव मेळे. उट्टू देवाले नाव आशिल्ले लोक तांकां मेळे. त्या निमित्तान उट्टू लोकांक मंजुनाथ वैके आयलो, गणपती वैके आयलो, गुरुराज वैके आयलो, बालकृष्ण वैके आयलो. उट्टू तरेचे म्हळे ईश्वर आयलो, गणपती आयलो. उट्टू लोकांले नाव हांगा प्राप्त जाल्ले निमित्तान तांगेले योगदान आशिल्ले निमित्तान तांकां आयच्या दिवसाक देवाला आशीर्वाद निमित्तान आयज हे बऱ्यापण घडिल्लो आसा. त्या न्हयशीची एक कस्टमराक मेन कसन की म्हळ्यार वेंडराचेर ट्रस्ट जर आसले सर्वीस जर बरें दिले री तो पळय हांगा तुमी आनी 1 रुपया इंडियन ऑयल तुमकां एक रेटार दिता 99 रुपीज की 95 रुपीजान भाल्लेक जर नागेशान आनी 2 रुपया वाण गेले तर दिले म्हळ्यार भटकळ लोक निराकरण करनाच. कित्याक की म्हळ्यार तांगेले पेट्रोल बंकाक गेले तोंड भरून घेवन उलयता रे तो कसले गेले रे आमकां बरे सर्वीस दिता म्हळ्यार कितें रे तो 95 किंता चड आसलेले वेचेची तो हांगा घेवन वता. एक गांवांतू 2 जनरल स्टोर्स आसा. दोन्ही लोकांना त्याची तोही दाळ दिता होही दाळ दिता, तोही मूग दिता होही मूग दिता, तांदूळ तोही सेल करता. उट्ट लोक सेल करतात बट व्यत्यास कसन की म्हळ्यार तांगेले उतराचे
तागेल्या वचनाक मार्या गेल्ल्यारी ता कसने विचारले किरकिर करत मार्या तुम्ही कित्याक वेळ करता असाची तुम्ही 2 मिनिट रावचे जायना अशें म्हणता. सो तागेले वचना रेट कमी बट गेल्ले किरकिर सारखी करता. हांव गेल्यारी ताक तशी जात की कसं म्हणून गोतना चीट दवदा 2 निमिषां निलकोळी म्हणून गेल सांगता म्हाका ते आवडना. हागेले कितें वता हो रेट थोडे चड मागे 2 रुपये चड घेता बट गेल्ले रे बसा तुम्ही कसने जाऊ का बे 1-2 मिनिट राबा कुठं पॅक करून घेन बरे कोण चिल्लां पॅक करून घेन म्हाका दिता 2 रुपये चड गेले रडना बट तो म्हाका गौरव करता म्हळ्यार कितें रे हांव तागेलेक वता म्हणून तो सांगता. तशीची पेट्रोल बंका वयकेची जर बरे कोण उरलो निगे न्हू तुम्ही बरे कोण तांकां सर्वीस दिली म्हळ्यार 2 रुपये चड जाल्यार वयकेची इंडियन ऑयला कितें 2 रुपये चड जाल्यार वयकेची तो व्यक्ती हांगा घेवन गेन वता. कारण कसन की म्हळ्यार तुम्ही दवरील तसं उत्तर ना हांगाच कार्मिक वर्ग कशी लोकांक ट्रीट करता ताचे ना उठूच हे व्यवहार जाता. केलो पण कसं जात की म्हळ्यार पेट्रोल बंकान तू एक लोक बाटली घेवन गेन येता आनी एकलो 10 रुपये पेट्रोल भर म्हणता तेन्ना 10 रुपये वयकेची एक व्यक्ती घेवन गेन घालका 100 रुपयांनी काले हांगा तुला हांगा वच कितें आनी गव्हर्नमेंट पॉलिसी आसा 10 रुपये वयके तो भरता जाल्यार दिवू का आनी दिना म्हणून सांगचे जायना. 10 रुपये दिल्यार वयके पेट्रोल तुमची म्हळ्यार खाली ते वत पर्यंत हांगा थंय 10 जाल्लो उरता तितलो फास्ट ते धांवता. तर 10 रुपये वयके कोणे मागून आयल्यार ताका पेट्रोल घालका म्हणून सांगिल्लें आसा. थंय तिरस्कार करचे इला पेट्रोल इला खाली आगिते 10 रुपये गेला हाकला म्हणून ताण सांगलो म्हळ्यार फाल्यां अपवाद येता. 10 रुपयान वयके विचारल्यार तांकां सर्वीस दिवका. सो सर्वीस दिता जाल्यार केलो कडेन दिनाशिल्ले उरताले केलो कडेन दिनाच रे थंय उठोवची 50 रुपये तुला स्टार्ट जाता. किंतु नागेश भटाल पेट्रोल पंपाकडे 10 रुपयान वयके पेट्रोल पंप मेळटा म्हळ्यार तसले एक 100 लोक आयल्यार वयकेची तुमकां थोडे व्यार जाले. सो अशी हणी कुडी दरे हल्ला म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्यातून केन्नाय सर्वीस आनी उत्तर हे बरें आसलें म्हळ्यार कसने करचें जाता. तिसरे मेन म्हत्वाचें कसन की म्हळ्यार इंडियन ऑयल उरो ना जाल्यार भारत पेट्रोल पंप उरो ना जाल्यार हिंदुस्तान पेट्रोल पंप उरो ना खंयचेय पेट्रोल पंप उरो किंतु पर्तगाळी मठा स्वाम्याल गाडी तर हांगा आसलो म्हळ्यार ताका खंयचेय रितीर चार्ज म्हणलें ना. स्वाम्याल जर कार हांगा आसलो म्हळ्यार जगत तांक कितलेय रेट उरो किंतु पर्तगाळी मठा स्वाम्याक ताण त्या भावनेन स्वाम्याक एक गौरव दिल्लो आसा. तागेल धंदेन ताका बर जाल्लो आसा आनी स्वाम्याल्या काराक कसं इंधन लागता. स्वाम्या हे सायडार खंयी वचो स्वाम्याल गाडी जर भितर आयली म्हळ्यार स्वाम्या कडच्यान एक पयशे घेनाशी उरता. सो त्यातून आमी सांगले खंयचे जगतान कितले पयशे उरल्यार वयकेची आमगेले गाडीक म्हळ्यार आमी मुद्दाम घेनाची आमकां गोत आसा ते योग्य न्हय बट तागेले एक भक्तीन तो हे करता की स्वाम्यान हांगा आयल्यार स्वाम्याल हांगा येवन गेन स्वाम्याल गाडीक इंधन घेवन गेन वच का म्हळ्यार तागेले भावना म्हळ्यार असल एक शिष्य वर्ग एक मठाक प्राप्त जाल्ले हेही एक भाग्य म्हणून येनो आमी सांगताची म्हळ्यार मुखावेल दिवसांनी पेट्रोल दिता म्हणणे तागेले एक भावना आमी घेवचे ना घेवचे आमगेल हातांत आसा. गाडी सोडचे ना सोडचे हे आमगेल हातांत आसा. आमी सांगेत अल्लो होग बेडप्पा खंय तरी दुसरे कडेन वच ना तो पयशे घेना आमगे बट तो हटान घेता आनी आमगेल पयलेची स्टाफांक आनी पयले सांगिल्लें उरता बट माम तुमी आयल्यार पयले हे करता म्हळ्यार तांकां पयलेची सेट केलें उरता ताणें आमगेले विशय पावना थंय ताणें सेट केलें उरता बट माम कार एक पेटोवन दिया म्हळ्यार स्वामीले पदे पदे सांगचेक जायना. तातूंत तांकां सांगिल्लें उरता आमगेले थंय म्हळ्यार स्टाफ कोणा आयल्यार तांणी कार घेवन गेले वताची म्हळ्यार हे एक भावना स्वामीले परत वचचे नाका हांव दिल्लील वयके स्वाम्याक कळचे नाका. सो त्या रितीची एक भावना ताणें मठा बद्दल स्वाम्या बद्दल दबरील तसले कुटुंब त्या निमित्तान आज योगायोग आज आमी लेखता की म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याक इंदिराकांत तीर्थ स्वामी भटकळचेची तुमकां गोत आसा कोणेय तरी कसन एक सेव केला बा आनी ताण पयशे खर्च केले म्हळ्यार स्वामी केन्नाय मनांत लेखता आशिल्लें मुखावेल जन्मान तूं आनी गाड्डव जावन गेला आनी तुमगेले रीण तुरसूच पडटा की म्हणून अशी एक तांगेले मनांत म्हळ्यार ते भार जाता आशिल्लें आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक कोणें तरी चड अशी कसने तरी केल्ले बा ना मस्त ताणें मठाक घडलं बा तेन्ना तांकां दिसता आमगेले काळान तूं इतलो घडलें मुखावेल जन्मांत आमी तिरसूच पडटा की कसने अशें म्हणून तांचे किंतु आज एक संतोष आसा कोणाक तरी हे सेव करता आसा तसो रामदेव वीर विठ्ठलाची आज हांगा येवन गेलो ते तागेले एक सेवेक देवान वापस तागे जागेर आयले म्हणून आमी लेखता म्हळ्यार आनी चड आमी समय ज्ञानाची हांगतल्यान मुखावेल प्रयाणाक आमी भायर सरचे आसा.
तांगेले आत्मीय लोकांक तांगेले डीलर्स लोकांक कुटुंबीय लोकांक वैदिकेर अशी लोकांक आमी फलमंत्राक्ष दिल्लो आसा समाज बांधवांक मुखावेल दिवसांतू भटकळ येवच आसा ते आतांची सांगले सो तेन्ना आमी मुखावेल दिवस म्हणून तुमकां बद्द आसा तुम्ही अनुमान करचेक जावेत सो समय डेट आमी मुखावेल दिवसान सांगता म्हळे किंतु तेन्ना प्रत्येक समाज बांधवांक फलमंत्राक्षता आमी तेन्ना दिताची आज ही आमकां कितले समय नाशिल्ले निमित्तान वापस परतगाडी प्रयाण घेवंक आशिल्ले निमित्तान सर्वय समाज बांधव सहकार करता म्हणून आमी लेखता म्हळे आनी हांगाची केलो लोकांक मंत्राक्षता आमी दवरताची तुमीच ही कडेरी मंत्राक्षता घेवका म्हणून ह्या संदर्भार सूचना दिवत आयच्या दिवसाक नागेश मोहन भट तांगेले कुटुंबीय गिरीधर मोहन भट तांगेले कुटुंबियांक संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त जावो हांगाचे कार्मिक वर्ग आसा तांकां वैकेची हांगा काम केल्ले निमित्तान तांकांय बर जालें म्हळें एक समाधान तांकांय प्राप्त जावो आनी नागेश मोहन भट तांगेले एक आमंत्रण स्वीकारून घेवन मस्त लोक आयिल्ले आसात सर्वही लोकांले जिवनांतू तांणी करता उद्योग व्यवसायांतू निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशें आमी देवाला एक प्रार्थना करता म्हळें आती सर्व लोकांक दिसतालें की नागेश आमकां उठ लोकांक एक लिटर पेट्रोल फ्री दितालो म्हणून आज व्हड फंक्शन न्ही केलो पण कसं जाता त्या अंगडी गेलतना ते फ्री दिवेता बट हांगा तशी जायना आज उठून नील केलें आज ही दिवची ना कित्याक की म्हळ्यार हांगाचे सुरक्षेते कितेरी ताणे नागेशान कशें केलें की म्हळ्यार आज फुल्ल पेट्रोल बंकांत त्याला ना कित्याक की म्हळ्यार स्वाम येतासाची जन उरताची तांगेली सेफ्टी मुख्य म्हणून गेले अग्निशामक दळ वयता हांगा हाडून दवरला आसा हे रितीचे तागेले विचार की मागेले उद्योगाक त्रास जाल्यार हाडना बट स्वामीने आयतना समाज बांधव पेट्रोल बंक आयतना हांव हांगा तेल म्हळ्यार पेट्रोल डिझल फुल्ल करून दवरचें न्ही हांव आज खाली करून दवरता कित्याक म्हळ्यार तांगेले आरोग्याचे महत्व खंय तरी कसो न्ही तरी एक अवघड जालें म्हळ्यार फाल्यां ताची संपूर्ण जबाबदारी घेवका एक दिवसाची व्यार जालें ना जाल्यार हाडना किंतु आमगे समाज बांधवांक स्वाम्याक एक त्रास जायना अशें उरका म्हणलें एक तागेलें एक मनोदय तुमगेल्या तराक सांगलें त्या निमित्तान फाल्यां तुमी विचारताले अरे आमके पेट्रोल ना रे मारे या म्हणून कोणें तरी विचार हरशी मस्करी कर अरे तू इतलो आपयल्लो आसा दोन तीन तास बसले 1 लिटर पेट्रोल दी रे म्हणून कोणें तरी मस्करीक सांगेत बट ताणें इतलें व्हड मनान इतलें व्हड कार्य ताणें घेतिल्लें आसा ताका विशेष जावन देवाला अनुग्रह उरो म्हणून वापस देवाला एक प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण श्री संस्थान